प्रत्येक वेळा उलयता पण ताजेर हांव डिटेल हांव केन्नाच भायर उलयना आनी उलोवंकय शकना कारण एक पक्षाची एक रीत आसता आनी म्हणून तो एक शब्द जो आमी प्रत्येक वेळा यूज करता तो हांव सांगता पक्षाच्या नितीनुसार आनी पक्षाच्या रितीनुसार ओके आमी फुडें वता. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आयज तुमी एक न्यू मंडल प्रेसिडेंट अपॉयंट केला सांगे कारण कितें चेंज करपाचें कितें रिजन बिकॉज फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन बोबाव जाला दॅट इज वन ऑफ द रिजन ज्या भाशेन ही हॅज बीन स्पिकींग तो एस टी रिजर्वेशनाचो तितून कितें जालें म्हणून अजिबात ना. पक्षाचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो आमकां म्हत्वाचो आसा पण त्या कार्यकर्त्याक एक नवीन जबाबदारी दिली त्या कार्यकर्त्याक आनी आमच्या मोर्चा किंवा प्रकोष्ठ किंवा दुसरी जबाबदारी दिली की त्या पदाचेर तो डबल म्हणजे एक व्यक्ती एक पद हें आमचें सदांच आसा. हांगा अध्यक्षानांतल्यान बसतना हांव एक व्यक्ती एक पदाचेर बशिल्लो आसा पण तें सगळें करतना जें पक्षाचें धोरण आसा तेंच फुडें गेलां. खंयचो मतदारसंघाचो अध्यक्ष जो आसा त्या अध्यक्षाक समजा स्टेटीचेर हाडला किंवा मोर्चाचेर हाडला किंवा आनी खंयच्या हाचेर हाडला आनी ताका किंवा आमी जबाबदारी फाल्यां ही दिवपाची आसा जाल्यार थंय जो बदल आसा तो बदल अपेक्षीत आसता. हो बदल फाटल्या वेळाचेर हांगाय जाल्लो बार्देजांत म्हणजे ताजो अर्थ असो न्ही की पर्टिक्युलरली ताका काडलो आनी सायडलायन केलो ताका महिला हाजेर घातिल्लो आसा पूण थंय परत आमी तेंय पळयतात पण तीच नांवां थंय रिपीट जावची न्ही काय तांकां काम मेळचें प्रत्येक कार्यकर्त्याक काम आनी पद आनी प्रत्येक पदा खातीर योग्य व्यक्ती. आयज पेडणेचो लोक तुमचे ब्लॉक मंडली मेळपाक येयले स्पेशली फाटल्या दिसांनी जे कितें घडामोडी घडल्या पळय तेजेर वॉट इज युअर से? कसलोय निर्णय घेवचे पयलीं पक्षा कडेन सल्ला मसलत करप हें आमचे पयलींच्यान चालू आसा तातूंत एक भाग पेडणेचे आमदार आनी जे कार्यकर्ते आयिल्ले आसा तांकांय बीन मोठे म्हणजे हातूंत भितर लोकां मदीं वचून जे कामां करपाचीं आसा तीं कामां करप त्याच बरोबर तांचे काही जे प्रश्न आसा ते प्रश्न सुटावो करपाक. एमजीपीने एक मिटिंग घेतली त्याच्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की आमच्या आमदारावर टीका करू नका सत्तेत राहायचं असेल तर असं चालणार नाही तुम्हाला टीका करायची असेल तर युतीतनं बाहेर पडा आणि मग टीका करा. आनी आमदार बीजेपीचोच जातलो म्हणून फुडें एक युतीचोय धर्म आसा आनी त्याच बरोबर एकमेकाक समजपाचे काही गजाली आसा त्यो समजुपाक जाय कारण मोगो आमचे बरोबर सत्तेन भागीदार आसा आनी आमचे संघटन हे सगळे मतदारसंघान आसा. जे मतदारसंघ आमचे कडेन ना त्या मतदारसंघातले तांणी काम केलें जाल्यार कोण कोणाक आडोवपाक शकना पण आमचे जेन्ना पक्षाचो आदार आसा आमदार आसा त्या पक्षाचो आमदार आसतना तातूंत भितर आपले वेगळे तरेन प्रयत्न करप फाटल्या वेळाचेर तर गजाल वेगळी आशिल्ली कारण फाटल्या वेळाचेर मोगून त्या वेळाचेर इलेक्शनां लडयल्लीं थंय आनी ताजे नंतर आमी पूर्ण सत्तेन आयले पण तरी आसतना राजकीय हातूंत भितर त्या परिस्थितीनुसार आनी एका विचारधारेचे मनीस आशिल्ल्या कारणान फुडें वचपाक लागून ते सत्तेन आमचे बरोबर भागीदारी जाल्ली आसा. सो भागीदारीचो धर्म नियम आसता ते नियम पाळपाक जाय तांचे म्हणणें चुकीचें ना आनी ते योग्य प्लॅटफॉर्माचेर आमी उलोवन तो प्रश्न आमी सुटावो करतले. त्याच मतदारसंघात बाबू आजगावकर माजी उपमुख्यमंत्री ते म्हणतात की सध्या मी भाजपात आहे पण तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार. मग तांणी जर त्यांनी भूमिका घेतली त्यांनी आपल्या भूमिकेनुसार पुढे जायचं. पण सद्याक तो बीजेपी लिडर आसा न्हू सर तो कितें उलयलो कितें ना ताचे संदर्भात पक्ष म्हणून आमचो विचार आसा तो विचार आसतलो. भूमिका घेतली आनी ती भूमिका जर पक्षाक जर कोणें जर सांगपाचें आसा जाल्यार पक्ष तेय बी सहन करपाना. पक्ष हो आपले परत एक सांगता पक्ष आपले नीती आनी आपल्या रितीनुसार चलता. त्याने जर हे केलं तर सहन करणार नाही. पक्ष ब्लॅकमेलिंग तर केन्नाच सहन करूंक शकना. पक्ष कितें बारीक आसा तर पक्ष तळागाळांतल्यान लोकांच्या संघर्शांतल्यान त्यागांतल्यान हो पक्ष येदो व्हडलो जाल्लो आसा. पक्ष हो कोणा एकट्याची मक्तेदारी न्ही ती म्हजी न्ही. हांव एक पक्षाचो सादो कार्यकर्तो आसा. आयज हांव हांगा आसा फाल्यां आनी कोण तरी आसतलो. फाटल्या दिसांनी एक तुमचो एज अ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट आसा की जेन्ना तुमी पक्षा बरोबर आसा तेन्ना तुमी कितें उलयता तेजेर यू हॅव टू बी थिंकींग पक्ष फुड्यान धरूनच उलोवचें पडटा म्हणून. सो हें रायट जेन्ना तुवें बाबू बा बीजेपी लिडर आसा बीजेपीन आसा आनी अशें उलोवप बा तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें समज दिली का बिकॉज योर मेसेज वॉज स्ट्रिक्ट. पक्षाचो मॅसेज आसा तो लावड एंड क्लियर आसा. तोच मॅसेज परत टेप लावपाची म्हाका गरज ना.
म्हाका पक्षाचें संघटन वाडोवपाक जाय म्हणून आमचो प्रवास चालू आसता आनी आमी त्या प्रवासाच्या निमतान सगळे कडेन भोंवता. आतां सकाळीं काही निमित्त कुडचड्यार, ताजे नंतर दुसरे मतदारसंघ अशें हें करीत आमी चालू आसता. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर पक्ष सगळे गजाली आसा त्यो बारकायेन तातूंत भितर लक्ष घालून काम करता. आतां प्रत्येक गोश्टीन भितर ताका कमेंट दिवपाकच जाय अशें कांय ना, काही गोश्टी करप आसता. पण हो विशय सावड्ड्याय पळयलो, कुडचोरेय पळयलो, सो डज इट इफेक्ट योग्य वेळ येतकीर हे सगळे गोश्टीचेर निर्णय कितें जाले तुमकां कळटलें. आतां कित्याक उलोवपाक जाय, आतां संघटन वाडोवया, पक्षाचे जनकल्याणाच्यो ज्यो स्किमी आसा, विकासाच्यो ज्यो स्किमी आसा, विश्वासाच्यो ज्यो लोकां कडेन दिल्ल्यो स्किमी आसा त्यो लोकां कडेन पावोवया न्ही, लोकांक मेळून कितें मेळटलें न्ही. पण पार्टीक लागून दोगूय डिफरंट एकठांय लावन काम करता. डिफरंट ना, तुका योग्य वेळाचेर सगळे हें मेळटलें. 27 आनी 30 जातले डॉलर बडी पडपाक वेळ आसा तेन्ना मागीर आणि जेन्ना एक्शन घेवपाची पाळी येतली तेन्ना तुमी एक्शन घेता. जरूर. भारतीय जनता पार्टी हो लोकांचो पक्ष, हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष. ह्या कार्यकर्त्यांच्या पक्षाच्या बळग्याचे आतां तुमी मेळ्ळो मरे आमचो पयलो आमदार नरहरी हळदणकर, म्हणजे त्या वेळार पासून आशिल्लो तो आतां पर्यंत पक्षाच्या हातूंत भितर ज्या तरेन वावुरता, आपली पक्षाच्या कार्यालयान येता, म्हणजे आपली तब्येत आसून, आपलें वय हें सगळें आसून, हो तांचो पक्ष, हो सगळ्यांचो पक्ष. हो पक्ष पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायचो, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या स्वप्नांतलो जो तांचो एक संकल्पीत भारत जो आसा, तांच्या स्वप्नांतलो हें घडोवपा खातीर आशिल्लो पक्ष आसा. आनी तो पक्ष माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाल, अमित शाच्या मार्गदर्शना सकयल, नितीन नबीनाच्या नवीन अध्यक्ष जाल्ल्या पासून घेतलेल्या भुमिकेन आनी आमकां तांणी वेळोवेळी केल्लें मार्गदर्शन, काल BL संतोषजी येवन आमकां कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय, तांचें मार्गदर्शन ह्याच्या माध्यमांतल्यान फुडें वता. नमक काल तुमचे सेंट्रल लिडर BL संतोष येयले, मिटींगूय आशिल्ले. इफ यू कॅन टेल अस समथींग, सांगूंक शकता ते. इट्स अ रुटीन मिटींग. संघटन मंत्री BL संतोषजी गोंयांत आयले आनी तांच्यांनी स्टेट ऑफिस बेरर्स जे आसात तांचे बरोबर एक मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेच्या अनुशंगान एक 2-3 वरां पर्यंत तांची मिटींग आमचे बरोबर जाली आनी संघटनेच्या अनेक विशयांचेर चर्चा जाली. पयर ते आयिल्ले तेन्ना हांगा समन्वय समितीचे मिटिंगेक आयिल्ले तेन्ना व्यक्तिगतपणान आमदारांक आनी काही पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांक ते मेळ्ळे आनी ते गेले. तशी तांची त्या वेळाचेर जी मिटींग जावंक जाय आशिल्ली स्टेट ऑफिस बेरर ती जावं नाशिल्ली आनी ती तांच्यांनी त्या निमतान काल जी मिटींग आसा ती सामकी सिस्टमॅटिकली डिटेल संघटनेचो आनी फुडलो जो रोड मॅप आमी जो दिल्लो आसा पार्टीच्या तर्फे ताजेर डिसिजीव अशी मिटींग. आमी म्हणूंक शकता असेंब्ली इलेक्शनां खातीर परत हांव एवरी टायम उलयता तीच भाशा की आमी इलेक्शनाच्या मोड अशें स्पेशली केन्ना गियर्ड अप अशें जावना, पण आमी 24/7 हें आमी काम करीत आसता, लोकां मदीं वचत आसता. निमतान कसलें अभियान आसता, घर घर चलो अभियान, आउटरीच प्रोग्राम किंवा मन की बात किंवा आनी कसले ह्या निमतान आमी बैठको चालू आसता आनी म्हणजे लोकां पासून आमी केन्नाच पयस वचूना. लोकां मदीं रावप, लोकांचे समस्या जाणून घेवप आनी त्याच बरोबर संघटन आमचे कडेन जुळोवन घेवप हें सगळें जाता. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान भितर जितल्यो येवजण्यो केल्ल्यो आसतल्यो त्या येवजणेचो लाभ आसतलो तो लोकां मदीं दिवप. सरकार आपले परीनी प्रयत्न करतात, म्हणजे सरकार तुमच्या दारी, पंचायतीन एक ऑफिसर बसता तो तांकां प्रश्न सुटावे करपाक मदत करता. घडये अनेक लोकांचे म्हणजे 100% लोक ताचो टर्नआउट जावं नासतलो, पण एक सुरवात आसा की सरकाराच्या प्रतिनिधीचे मार्फत लोकांची कामाची बारीक कामां आसा सुटावो करपाची आनी त्या म्हणजे केंद्राच्यो येवजण्यो आसता त्यो लोकां कडेन पावपाक जाय. खुबशे जाणांक खूब खबरूय आसना कितें येवजण आसा, कशी आसा आनी तातूंत सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स आसतले, सिग्नेचर अश्यो युनीक अशी स्कीम आसतली, म्हजें घर आसूं, म्हजो फ्लॅट आसूं किंवा खूब लोकांक ताचो हें जाता. आनी ज्यो अर्बन ज्यो हें आसा सिटीज म्हणजे मतदारसंघ म्हणजे तातूंत भितर मडगांव आसा, फातोर्डा आसा, मागीर पणजी आसा, फोंडा आसा,
पर्वरे, म्हापसा ज्या जाग्याचेर जुन्यो बिल्डिंगी आसा, पोन्न्यो बिल्डिंगी आसा, त्या लोकांक बाबड्यांक इतलीं वर्सां कोणें विरोधक आनी हें तें उलयता पूण ह्यो गजाली केन्नाच उलयना. त्या तातूंत भितर फ्लॅट पळय कोणें घेतिल्ले आसा तांच्या बाबड्यांचे नांवार जायना, तांकां खंय लोन काडपाक मेळना, तांकां कन्विनियन्स डीड जायना, तांकां सनद तांकां मेळना. त्याच बरोबर त्या फ्लॅटाच्या म्हणजे दुरुस्ती करतले जाल्यार किंवा आनी कितें करतले जाल्यारय तांकां कांयच करपाक मेळना. अशें अनेक गजाली आसता. तातूंत भितर ओनरशीप आसता ती तांकां मेळना. एकदां बिल्डर ना जाता, एकदां तो ओनर आसता तो काही एग्रीमेंट केले आसतना सही दिना म्हणून ते टॅक्निकली डॉक्युमेंटेशन जायना. खूब गजाली असले हातूंत सुद्दां त्या लोकां खातीर वाट काडपा खातीर एक इल्ली स्किमी आसा. ह्यो येवजण्यो लोकां कडेन पावयतात आनी ताजो लाभ लोकांक करपा खातीर आमी जेन्ना पळय मिटिंगी घेतात आनी मिटिंगेच्या माध्यमाच्यान आमकां केंद्रीय नेते आमचे कोण तरी येतात, केंद्रीय पदाधिकारी येतात म्हणजे आमचे पक्षाचे, तेय आमकां विचारतात, तेय ह्या स्किमींचो आढावो घेतात. कारण तुमी सगळ्यांनी आयकलां केन्ना जाहीर सभांनी सुद्दां अनेक नेते येतात, तेय उलयतात की गोवान ही स्कीम बरी चलता, गृह आदार आसतली, दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आसतली, दीनदयाळ हाजी आसतली, सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, मागीर भुरग्यां खातीर दिल्ल्यो स्कॉलरशिपी आसतल्यो, त्याच बरोबर फ्री एज्युकेशनाच्या निमतांतल्यो अनेक 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 स्किमी आसा, येवजण्यो आसा, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें करपाच्यो. ह्यो सगळ्यो स्किमी तेय बीन पाठपुरावो करतात आनी तुमी सकयल कशें पर्कुलेट केलां, कितले पर्यंत केलां, सगळ्यो गजाली जाणून घेतात. मिटींग ही ह्या खातीरय आसता की आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आनी तांचे मंत्रीमंडळ आनी पक्षाचे पदाधिकारी ह्यो सगळ्यो येवजण्यो केंद्राच्यो आनी हाजे सकयल पर्यंत पावयता काय ना ताजो आढावोय घेवपाचो हें आसता. तुम्ही म्हणून म्हटलें परत हांवें एकदां आसा योग्य वेळ आसतली, योग्य नीती आसतली, योग्य रिती आसतली. आनी हांवें पयलीं सांगलां, जांकां मनांतल्यान दिसता की आपूण भारतीय जनता पार्टीचो आसा तांकां भारतीय जनता पार्टीन जाय तेन्ना येवपाचें. दारां आमची सगळ्यांक ती आसा. पण कोणीही कसलेय अपेक्षेन जर पार्टीन जर येता जाल्यार ताणें कृपया येवचें न्ही. ते प्रदेशाध्यक्ष होते माझे मुख्यमंत्री सांगलें न्ही हांवें, तो कोणाक हो वाक्य सगळ्यांक. पण एक सायडीच्यान मोगान यो म्हणटा, एका सायडीच्यान सांगता बाबा स्ट्रिक्ट ते अरे अपेक्षा धरनाका. तिकीट अपेक्षा फक्त म्हाका मतदारसंघाची फक्त तिकीट जाय म्हणजे तो भारतीय जनता पार्टीच्या मोगान नात न्ही, तो तिकीटीच्या मोगान आसा न्ही. कोण तो कोण येवपाक सोदता, तो कितले जाण येवपाक सोदता, तिकीटीच्याच मोगान येवपाक सोदता. म्हणल्यार कितें आसा की भारतीय जनता पार्टी जी तिकीट मेळ्ळी जाल्यार हमखास जिखपाची गॅरंटी ऑर एटलिस्ट आपल्याक बाबा सायजेबली प्लॅटफॉर्म ऑर हें आसा तें मतां मेळपाची गॅरंटी ऑर कॅल्क्युलेशन कितें तरी आसतलें न्ही. कोण वेटिंग आहेत घरवापसीसाठी? बघूया कधी तुम्ही म्हटलं 27 आणि 30 हाडटले म्हणून, दुसरे कडेन गिरीशू म्हणटा की गिरीशू सगळे विरोधी पक्ष एकठांय येवन 25 तरी हाडटले म्हणटा सीट्स आणि 30 ते पावतले म्हणटा. म्हणून तांकां कोणें हाडयला, काँग्रेस सरकार शिवर जातलो म्हणटा. कोणें हाडयला तांकां बीजेपीक लायटली घेतलेशें जालें ना, अशें 30 हाडटा म्हणल्यार 12 तांच्यांनी म्हटलें, 17 तांच्यांनी म्हटलें, 24 तांच्यांनी म्हटलें. ते सिंगल आंकड्याचेर तरी गेले काय डबल आंकड्याचेर इतिहास तुमी पळयना. कित्याक दिसतें आमी प्रत्येक गजाल उलोवपाक जाय. नॉर्थाक 10 हाडटा म्हणटा तूं, म्हाका सावथाक 15. म्हाका म्हाका कांयच कोणाचेर स्टेटमेंट करपाचो ना. जेन्ना हांव व्हडलो लायन व्हडली आसा ती हांव ती कट करून कोणाचो बारीक करपाचें हातूंत भितर नासता. आमची लायन व्हडली हाडपाची. आमी लोकां मदीं या, लोकांचो मोग जो आसा आमचे बरोबर आसा. ज्यो ज्यो गजाली इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो जाल्ल्यो आसा त्यो कश्यो जाल्या त्यो लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. लोक पिशिना. जिल्ल्या पंचायतींनी दाखोवन दिलें, CCBच्या इलेक्शनान दाखोवन दिलें, 2024 आनी 22 दाखोवन दिलें, सगळ्यो गजाली आसा. बीजेपीक कांयच फरक पडना, अजिबात ना, भिवपाची गरज ना, कांयच भिवपाची गरज ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.